बालरथ कामगारांच्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हूण मागणी केल्या। मागण्यो मान्य केल्यो ना तर आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिल्या। ह्या कर्मचाऱ्यांक कामाची सुरक्षा मेळची म्हूण युनायटेड बालरथ युनियनान मागणी केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। हे स्किल्ड वर्कर सरकाराचे स्किल्ड वर्करांक कितें वेज रेट आसा ती वेज रेट तांकां मेळची। म्हणजे सरकाराचे आता ड्रायव्हर आसा जो कदंबाचे ड्रायव्हर आसा ती स्किल्ड वर्कराची हांकां ती वेज रेट मेळची। म्हणजे हेंचे कशें आसा हेंचे सिलेक्शन आसा ते बेश्टे वाऱ्या वयल्यान जायना। हेंची पुरी हेंची टेस्ट घेतली वता, तेंचे लायसनां तांकां तेंचे पयलीं सगळे तांकां फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा। तेन्ना हेंकां पगार आसा तो गव्हर्नमेंटाच्या वेज रेटी प्रमाणे म्हणजे स्किल्ड वर्कराचो आसा तो मेळचो। दुसरो म्हणजे तांकां 10 म्हयन्याची जी सॅलरी दिली वता ती तांकां 12 म्हयन्याची म्हणजे पुराय वर्साची तांकां सॅलरी मेळची। तिसरो म्हणजे तांचो PF आसा तो तांचो कट जावचो, जो ESI आसा जे कितें सरकाराचे नियम आसा त्या अनुसार तांचे सगळे डिडक्शन जावचे। तिसरे म्हणजे इन्शुरन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। ते पळयात आता रिस्क इतली घेता इतले आता फाटल्या दिसा आमचे एक्सिडेंट सुद्धा जाले उजगांव सारकेल्या थंय त्या ड्रायव्हरांक आनी हे कांयच ना तांकां बेनिफीट त्यांच्या फॅमिलीक मेळना। ते ड्रायव्हराचो जीव गेलो थंय अटेंडंटाचो हे जालो एक्सिडेंट जालो जीव गेलो पूण ते फॅमिलीक तांकां कांयच बेनिफीट मेळोंक जाय ते गव्हर्नमेंटा कडल्यान। मागीर इतले रिस्क घेवन ही आता सर्वीस ते दिता आनी म्हाका दिसता ही सर्वीस आता कितें टेम्पररी न्ही। ह्यो बसी आसा त्यो आता कायम स्वरुपी स्कुलांक सरकारान ही स्कीम केल्ली आसा। तरी आसतना सरकार हेंच्या बद्दल कित्याक सिरियस ना ते म्हाका कांयच कळना। लास्ट जी असेंब्ली जाल्ली 29 जुलै 2021 तेन्ना आमचे हॉनरेबल CM यांनी फ्लोर ऑफ द हाऊस थंय सांगलेलें कितें की डॉक्टर प्रमोद सावंतानूच हे अश्युअर केल्लें की जे बालरथाचो जो विशय आसा तो आपलो खूब आपणे सिरियसली घेतलेलो आसा आनी तांकां आपूण न्याय दितलो। तेंची 12 म्हयन्याची तांकां आपूण बेनिफीट म्हणजे जी बेनिफीट आसा ते मेळटले आनी सॅलरी तांकां वाडीव करून दितलो। हे सगळें आमकां ताणें एश्युअर केल्लें आनी तेज्या नंतर आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करता। आमचे सेक्रेटरी आसा आमी आसा CMांक मेळटा। लास्ट असेंब्ली टायमार सुद्दां आमी मेळ्ळे। तेणी म्हटलें मातशे कितें क्वेरीज आसा त्यो आमी रेक्टिफाय करता आनी तुमकां इम्प्लिमेंट करता। आज हे परत 2023 लागले आनी वर्स सोंपत येयलें। अजूनही तांकां 1 रुपया सुद्धा त्यांचो वाट त्यांच्या सॅलरीन जावंक ना म्हटल्यार तांकां 12 म्हयन्याची जी सॅलरी दिता म्हटलेली तितून ना। वयल्यान काही मॅनेजमेंट काही स्कुलां आसा ती ह्या भुरग्यांक इतले हॅरेस करता। एक्चुअली ते कशें आसा ते गव्हर्नमेंट आसा तो एक लमसम फंड आसता तो फंड त्यांची सॅलरी ड्रायव्हर अटेंडंट सॅलरी आनी मेंटेनन्स अशें म्हणून सरकार तांकां एक फंड दिता। त्या फंडांतल्यान त्यांची सॅलरी व्यवस्थित तांकां म्हयन्याक मेळपाक जाय आनी अटेंडंटाची। थोडी मॅनेजमेंट अशी आसा की अशा भुरग्यांक रडयता 3-3 महिने 6-6 महिने तांकां सॅलरी दिना आनी कांयच वालोर ना। ही बेश्टी नांवाची हांगा हे जाल्ले आसा हे म्हाका सांगपाक हांव ओपनली सांगूंक शकता कितें की आमी सफर जाल्ली आसा। सो हेजेर विचार जावचो सिरियसली। आमी सरकार आज पर्यंत आमी केन्नाच अगेन्स्ट आमी सरकाराचे कांयच ना। आमी हेतूनच गेल्या सरकाराक सदांच हे करून सपोर्ट केल्लो आसा पूण ह्या फुडें ना। हो अन्याय आमी सहन करून घेवपाची ना।